बरो दीस हांव येता. आमी गोंय वैजकी महाविद्यालयाची विद्यार्थी. आयज हांगा तुमच्या मुखार एक म्हत्वाच्या विशयाचेर तुमकां अदीक म्हायती दिवंक आयल्या. तो विशय जावन आसा मासीक धर्म. मासीक धर्म, मासीक पाळी, म्हयन्याचें जावप, भायर जावप हें सगळें तुमी आयकलां, हें सगळें तुमी जाणात. तरी जायत्यो अश्यो गजाली आसात जो तुमकां खबर आसच्यो ना वा खबर आसल्यार कितें लिपून दवरल्यात, कोणाक सांगूंक ना, त्यो आयज आमी तुमच्या मुखार मांडटात. दर एका चलयेचे जिणेंत हो सोबीत सुंदर खेळ येता. वयाचे 10 ते 12 वर्सां पुराय जाल्या उपरांत हे पयल्या फावटी येवंक येता. पूण समज ताका हाचे बद्दल कोणेच जाणविकाय करूंक ना, कोणेच ताका हाचें गिन्यान दिवंक ना, जाल्यार कितें जाता तें पळोवया. तुमी पळयलें, चलयेक समज तर पयलेच फावटी खबर ना जाल्यार तें भिवंक येता. तें भिवंक शकता, ताका कोणेच सांगूंक ना. देखून आवयांनी, घरच्या व्हडल्यांनी तांची ही जापसाल धाडली की जशें चली वयार येता, जशें चली 10-12 वर्सांची पिराय पुराय करता, ताका हाचे बद्दल पुराय गिन्यान दिवंक जाय. कारण ताका भिवूंक दिवंक जायना. देखून ताका घरच्या व्हडल्यांनी सगळ्यांनी हें सांगपाकूच जाय. दुसरी गजाल, हातूंत कसलेंच बुरशेपण ना, हातूंत कसलीच लजेची गजाल ना. देखून पॅड घेवपाक वतना फार्मसीन वगैरा शॉपाचेर बी लजपाची गरज ना, भिवपाची गरज ना. त्या दिसांनी आमी कितें कितेंचो वापर करूं येता, कपडो, पॅड वगैरा, ताजे आमी आतां कितें वापर करपाक मेळटा तें पळोवया. मामी पोटा सारकें दुखता, टॉयलेटीक गेल्यार रोगोत येता, म्हाका कितें तरी जालां, वच दिसत म्हाका. काय जालें ना तुका? रडपाक बंद कर, आतां व्हडली चोट जालो आहा. पूण मामी रोगोत येता, म्हाका सांग कितें जालां तें म्हाका. काय जालें ना तुका? साहील मशीन घेवन या डॉक्टर. मामी कितें जालां तें सांग गे म्हाका. काय जालें ना बाय, रडपाक गरज ना, कांयच जालें ना तुका. पोटान दुखोन तुगे सारकें जायना. काय ना, ओग्रावन भितर. पूण मामी काय ना, वच. तर त्या दिसांनी कपडो वा पॅड यूज करूं येता, पूण कपडो निवळ आसूंक जाय हें मात मतींत दवरूंक जाय. दुसरी गजाल, हे गजाल एक गुपीत, हे कोणाक सांगूंक जायना, दादल्यांक सांगूंक जायना, तुज्या भावाक सांगनाका, तुज्या इश्टांक सांगनाका अशें म्हणूं नाका. कारण दादल्यांक हाच्या बद्दल गिन्यान आसप भोव गरजेचें. आयज तुजो चलो फाल्यां त्या भुयेचो बापूय जातलो, आयज तुजो भाव फाल्यां त्या बायलेचो घोव जातलो. देखून ताका हाचे बद्दल गिन्यान आसप भोव गरजेचें. कारण त्या दिसांनी त्या बायल मनशेक समजून घेवप गरजेचें आसता. देखून तुमच्या भावांक, तुमच्या पुतांक, तुमच्या इश्टांक हाचे बद्दल जाणविकाय करून दियात. सगळे खेळटा आणि तू हांगा काय ना, म्हाजी तकली दुखताय. कितें जालें? कित्याक दुखता तुजी तकली? तुका कळचें ना तें गर्ल्स प्रॉब्लम. ओ पिरियड्स. तुका खबर आसा? हय, तुका कशें कळटा? म्हाका म्हज्या मम्मान सांगिल्लें. पूण म्हाजी तर मम्मा म्हणटा की पिरियड्स म्हणजे लजेची गजाल, चल्या कडेन उलोवपाक जायना म्हणून. पण म्हजी मम्मा म्हाका सांगलें की हें चल्याक खबर आसपाक इम्पॉर्टंट. आनी जेन्ना चलयेचे पिरियड्स जाता आनी चल्यान तांकां हेल्प करपाक जाय अशें म्हाका मम्मीन सांगिल्लें. आतां तुका कितें हाडपाक बी जाय? ना तशें न्हू. तशें जाल्यार म्हाका सांग, ते फार्मसींतले अंकल पॅड बी पेपरान लिपोवन कित्याक दितात तर? सिंपल, तांची मम्मान सांगूंक आसतलें तांकां. सारकें.
तुमच्या भावांक इश्टांक बाप्पांक हाचे बद्दल सांगनाका अशें तुमच्या धुवांक सांगनाकात. तांकां हाचे बद्दल जाणविकाय करून दियात, कारण तांकांय ही माया आसप गरजेची, तांकां संवेदनशीलता आसप गरजेची. देखून तांकांय हाचे बद्दल जाणविकाय करून दियात. दुसरी गजाल म्हळ्यार जायत्या चलयांक त्या दिसांनी त्या दिसाचे थोडे पयले दीस म्हळ्यार 4-5 दीस पयलीं वेगळे वेगळे तरेचे बदल घडून दिसून येता. जशें तांकां राग येवंक लागता, थोड्यांक रडपाक येता, थोड्यांक पोटांक दुखता, थकवो असो जाणवता. देखून त्या दिसांनी त्या चलयांक समजून घेवप गरजेचें आसता. तांकां एकामेकांचे आदार करप गरजेचें आसता. तें कशें तें आतां पळोवया. Aditi, what is this? You still haven't completed your work? Ma'am, I was pushed to do ते म्हाका लागना. म्हाका सगळी कामां आतां करून दी. सगळें काम आमचे कडल्यान करून घेता. आपूण खंय करना, वयल्यान आमकां दाखयता. मात तेगे तकली ना ह्या बायलेक. तें दाखयता जाल्यार कामूच करचें ना. पिरियड चालू आसतले. आमी तुका हेल्प करता न्ही चल आयस्क्रीम खावपाक या. तर ह्यो कांय अडचणी आमकां बायलांक त्या दिसांनी अणभवच्यो पडटा. पूण आतां हे पिरियड्स म्हणल्यार कितें, हे मेन्स्ट्रुएशन म्हणल्यार कितें, म्हयन्याचें म्हणल्यार कितें तें जाणून घेवया. पिरियड्स जाता कित्याक, मेन्स्ट्रुएशन जाता कित्याक. जेन्ना एक चली व्हड जाता, वयार येता, सुमार वयाचे 10 ते 12 वर्सां गाठता, तेन्ना ताका हे म्हयन्याचें सुरू जाता. तें दर म्हयन्याक 4 ते 5 दिसां खातीर जाता. वयोगटाचे म्हळ्यार 12 वर्सां ते 45 वर्सांच्या वयोगटाच्या बायलांक आनी चलयांक हें जाता. जाल्यार हें कितें तें पळोवया. तर ह्या दिसांनी बायले मनशांचेर आनी चले भुरग्यांचेर रगत खूब वता. तर तुमी खूब काळजी घेवपाक जाय. बऱ्यो बऱ्यो फळां खावपाक जाय, बऱ्यो भाज्यो खावपाक जाय, भरपूर उदक पिवपाक जाय आनी बरो विसाव घेवपाक जाय. जाल्यार हें जाता कितें तें पळोवया. हां, तर तुमचो गर्भाशय असो आसता. तर जशें चली व्हड जाता, जशें तें वयार येवंक लागता, तेन्ना ह्या भागांतल्यान दर म्हयन्याक एक तांती तयार जाता. त्याच वेळार ह्या भागात रक्ताचो संचार जाता आनी थंय एक दाट थर कसो निर्माण जाता. हो जो थर जाला तो रक्ताच्या वाडिल्ल्या संचारा खातीर. हें कित्या खातीर जाता, कारण आतां चली व्हड जाता म्हळ्यार ती आतां आवय जावं येता, ताका भुरगें निर्माण जावं येता. समज भुरगें निर्माण जालें जाल्यार ताची जतनाय घेवन, ताची काळजी घेवन तें जाता अशें म्हणूं येता. पूण समज गुरवारपण आयलें ना जाल्यार आतां ह्या थराची कांयच गरज ना. देखून हो थर रक्ता वांगडा भायर सरता भुरगें जावपाच्या वाटेंतल्यान. हाकाच आमी मेन्स्ट्रुएशन वा पिरियड्स म्हणटात. पूण डॉक्टर, त्या दिसांनी पॅड काय कपडो वापरपाचो? सगळे कडेन तर पॅड घेवपाक परवडना न्ही. हय शक्यतो तुमी पॅडूच वापरात. पण कितें जाता, कपडोय वापरून येता, पण तो कपडो निवळ आसपाक जाय. ह्या दिसांनी सावधानी बाळगात. कपडो म्हणटा तो दर 4-4 वरांनी बदलपाक जाय आनी कपडो निवळ उदकान धरून धुवपाक जाय बरो आनी वतान करकरीत सुकोवपाक जाय. आनी कपडो मात बुरसो आसूंक जायना, नाजाल्यार मुताच्या वाटेक किंवा भुरगें जावपाच्या वाटेक इन्फेक्शन जावपाक शकता. देखून ह्या दिसांनी निवळसाणीचें भोव म्हत्व. त्या दिसांनी चलयांनी सदां न्हावूंक जाय, तो जागो बरे तरेन निवळ करूंक जाय. उदकान निवळ केल्या उपकारता साबण लावपाची गरज ना. दुसरी गजाल, टॉयलेटीक वचून येतकच कपडो वा पॅड बदलचे पयलीं आनी बदलतकच आपले हात स्वच्छ निवळ धुवात आनी टॉयलेट वापरले उपरांत तो जागो फुडल्यान सावन फाटल्यान मेरेन निवळ करात. फुडल्यान सावन फाटल्यान मेरेन, फाटल्याच्यान फुडल्यान करूंक जायना, नाजाल्यार भुरगो जावपाच्या वाटेक वा मुताच्या वाटेक इन्फेक्शन जावं येता. आतां आमी तुमकां जें कितें सांगलें ह्यो सगळ्यो गजाली मतींत दवरूंक जाय. आतां आमी जें कितें पळयलें तें एकदां परत एकदां पळोवया. पिरियड ही दर एका चलेक आनी बायलेक सुमार 10 ते 12 वर्सां ते 45 वर्सां मेरेन दर म्हयन्याक सुमार 4 ते 5 दीस जाता. ह्या दिसांनी निवळसाणीचेर खूब महत्व. सदां न्हावात, वेळोवेळ कपडो वो पॅड बदलात. ही गजाल लिपोवपा सारकी न्ही. त्याच्या बद्दल उलयात, भावांक इश्टांक सांगात, जागृताय हाडात. गरज आसल्यार विसप घेयात, बरें खायात, बरें पियात. देव बरें करूं.